चिखलेच्या उपजिल्हा इस्पितळांत डायलिसीस युनिट फुडल्या 2 म्हयन्यांक चालीक लावपाचें आश्वासन गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान इस्पितळाची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांक म्हायती दिल्या। ऑपरेशन थिएटर चालू करपा खातीर जाय आशिल्ल्या दोतोरा सयत हेर कामगारांची भरती करपाची गरज आसा। ती केल्या उपरांतूच उपजिल्हो इस्पितळांत ओटी चालू करतले अशेंय मुखेलमंत्री सावंतान सांगलें। आनी ओटी सुरू करप तशी खूब डिफिकल्ट आसा, कारण ताका एनास्थेशिस्ट आनी रिक्वायर्ड स्टाफ आनी ती ओटी आनी थिएटर कंप्लीट जावना। उरता उरलो डायलिसीस युनिट ज्या पद्दतीन आमी वेगळ्या हॉस्पिटलांनी चलयता, एक फुडल्या 1.5-2 म्हयन्या भितर ताजो डायलिसीस युनिट जो आसा जाग्यार पडटलो आनी डायलिसीस युनिट सुरू जातलो। आतां ताका सामकी शॉर्टेज आसतलो रिक्वायरमेंट स्टाफ आसा, 1-2 मेडिकल ऑफिसर कमी आहा, ताका एक हांगा पिडियाट्रिशियन जाय, एक ऑर्थोपेडीक जाय आनी ताका नर्सीस आनी बाकीचो हावजकीपींग स्टाफ आनी रिक्वायरमेंट दिल्या म्हाका एक 4-5 असो MTS स्टाफ आनी बाकीचो 2 मेडिकल ऑफिसर ते एक पिडियाट्रिशियन हाजी रिक्वायरमेंट आसा। हांव जाता तितके बेगीन तांची वेवस्था जी आसा ती हॉस्पिटलांत करता, जाता तितके बेगीन तांकां धाडून दिता, सो दॅट ह्या परिसरांतले सगळ्या लोकांक ताजो खूब बेनिफीट जो आसा ह्या हॉस्पिटलाचो जातलो। येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन हांगासर एवेलेबल आसा, तशी हेवी OPD आनी हेवी कॅज्युअलिटी तेंचे कडेन आसता। ताची कमी स्टाफान ते मॅनेज करूंक शकना म्हाका खबर आसा, पण शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसल्या कारणान थोडेशे दीस कश्ट सहन करचे पडले, पण जाता तितके बेगीन सगळ्या हांवें कंटिन्युअसली प्रयत्न करता की लोकांच्यो डिफिकल्टी सॉल्व जावच्यो म्हणून, पण हांव थोड्याच दिसां भितर ते सगळे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते सॉल्व जातले। कितें जाय मॅटर्निटी वार्डान मेल पेशंट आशिल्ले, तुका सांगता म्हणजे कोविडा खातीर तेंच्यांनी स्टाफ जो आशिल्लो तो रेग्युलर पावनाशिल्लो, फक्त वेवस्था म्हणून तांच्यांनी स्टाफ शॉर्टेज आसल्या कारणान पेशंटूय कमी जातले, हांगा न्ही सगळ्या हॉस्पिटलांनी एकी कडेन दवरपाची वेवस्था केल्ली। तो आयच्यान जशें आहा पळय न्हू, थोडेशे स्टाफ आतां स्ट्रीमलायन जाले, आतां वेगवेगळे पेशंट वेगवेगळे कडेन घालपाक सुरू करतले। सर, चिखले हॉस्पिटलाचें अर्द काम उरलेलें, अर्द पार्टीचेर चिखले हॉस्पिटलाचें ओटी फक्त कंप्लीट जावंक ना, कळपा खातीर सांगता। ओटीचें काम सुरू आसा, तें ओटी काम कंप्लीट करता। सर, एम्ब्युलन्साची कितें इश्यू आहा? एम्ब्युलन्स म्हाका सांगला तेणी ताका प्रोविजन करता। उपजिल्हो इस्पितळ चिखले हांगासर बांदून कितलेशेच म्हयने जाले, मात आजून ह्या इस्पितळांत मुरगांव आनी सरभोंवतणी रावपी दुयेंतींक गरज आशिल्ले सुविधा ना, त्यो बेगीनाच दिवचे अशी मागणी मंत्री माविन गुदिनोन केल्या। आतां हे म्हाजे इश्यू न्हू हांव सांगपाक सोदता, हे लोकांचे इश्यू। आमकां जाय इतले सुंदर नवीन बिल्डींग जेन्ना बांदला तेजी सुविधा खऱ्या अर्थान लोकां म्हळ्यार बऱ्यो सुविधा पावपाक जाय। डॉक्टरांनी नर्सींनी कितलेय प्रयत्न केली आनी तांकां फॅसिलिटी ना, स्टाफ ना जाल्यार तेय कांय करपाक शकना। सो हेजो सुद्दां आमी हाडपाक गेला, कितें कमी आहा ते फिलींग द गॅप्स कशे आसता ते गॅप आमी फील करपाक जाय। सर, ओल्ड बिल्डींग हा तेचेर कितें सर पार्किंग? ओल्ड बिल्डिंगाची चर्चा चलता, केन्ना डेमॉलिश करपाचें, केन्ना डेमॉलिश करून पार्किंग करपाचें, केन्ना आमी दवरपाचें, कित्याक तुमी जाणा एक बिल्डींग बांदपाक खूब खर्च येता आनी सरकाराचे पयशे वेस्ट करपाक जायना। सो हांवें सूचना अशी दिला, पार्ट ऑफ इट आमी डेमॉलिश करया, कित्याक आमकां पार्किंगाकूय प्लेस जाय, मातशें ओपननेस जाय हॉस्पिटला फुडें, नाल्यार फुडलें एक बिल्डींग आनी ते गच करून ते कॉलनी आसता तशें हॉस्पिटल करता येना। म्हणून अर्दे पार्किंगान अर्दे खंयची बरी बिल्डींग दॅट पार्ट वीच इज बेटर आनी कांय जावना ती आमी तेजो सांबाळ करून ती युटिलायज करूं।